Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Tergan Jesu, Oglab Jesu, Maiman Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Haradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबा बहिणीनो आम्ही 2020 आणि 3व्या वर्षाच्या अखेरेक आम्ही पावल्या आणि केवळ आजचे आमकां 2 दीस मात्र आनी फाटल्या वर्सांत जर आमी फाटीं पळयता जावं पुरो फाटल्या वर्सांत देवान आमकां जायतें बरेंपण केलां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गेल्या त्या वर्सा 20 वर्स आरंभ करतना हांवें चिंतलें ह्या वर्सा म्हज्या जिवितांत अशें जावंक जाय जाल्यार पुरो देवा कडेन मागतलो आनी खंडी जावन म्हज्याच वैयक्तीक जिवितांत जायत्यो संगती कितें हांवें चिंतल्यो देवान लागीं लागीं पोंताक पावयल्यात आनी जायतें बरेंपण म्हाका केलां आनी फाटीं पळयता आसतना देव म्हजें सगळें आसलो म्हणलें म्हाका भोगलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. खंडी जावनी सगळ्यांक तुमकां हें भक्तलें खंडी जावनी देव आमच्या संगता आसलो जावं पुरो आमकां सगळ्यांक कश्ट येयल्यात जावं पुरो आमकां सगळ्यांक थोडे म्हणी समस्या येयल्यात जावं पुरो आमकां पिडा शिडा येयल्या जावं पुरो आमकां खंयचेच प्रॉब्लेम आसले तरी पूण हे सगळें उतरून आमी मुखार पावल्या. आमी हर एक आमच्या जिवितांत आमी पळया देव आमचे संगता आसा आनी तो आमकां सोलोवन व्हरता. ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. किर्तनकार 9 आनी 5व्या किर्तनांत अशें म्हणटा येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया आमच्या तारणाच्या कडपाक आमी वांकणुया स्तुती गितां सुवेन ताचे समोर या गितां गायन ताका वांकणुया कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव देवांक प्रास सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय ताच्या हातांत आसा पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वताचे शिखर ताचे सुकी भूंय ताची कित्याक ताणें तो रचला ताणें ताच्या हातान घडयली सुकी भूंय ती वेया मान बगवया सर पडुया आमकां रचलेले देवा आमकां दिंडी मारया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देव आमकां सोण घालिना. आमी जाणा गेले त्या जून म्हयन्यांत पावस सुनातलो जाल्यार देवान अंदू पावस उणो जाल्यार अखेर म्हणजेर तोळ तोळ पावस दिवन येदोळ म्हणजेर चलोवन व्हेला. पृथ्वीचें देव रक्षण करता मनशाचें देव रक्षण करता देखून आमी भिवंक ना. मुखल्या वर्साक पांय दवरूंक आमी लागीं जातना आज देवाक अर्गां दिवया. आयचो वेळ आमी देवाक अर्गां दिवच्यांत करचया आनी मुखल्या वर्साक आमी देवाची कृपा मागया दिंबयेर पडया सुमयाक आमी आराधन करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ सम्या जेसू आज म्हणजे कालीच बरला सम्या तुझो उपकार बावडोग म्हजे जिवे सम्या हांव फाटी वचून पळयत आसता म्हज्या जिविताचे दिश्ट घालतना सम्या हर एक घडी हर एक मिनट सम्या तुवें केल्ले उपकार तुवें केल्लें बरेपण तुवें म्हजे तिंदा केलो मोग तुवें म्हाका दिल्लें रक्षण तुवें म्हजेर केल्ली बेसावां तुवें म्हाका दिल्लो संतोष तुवें म्हाका जी कुटुंबाक दिल्लें बळ तुवें म्हाका दिल्ली ती कृपा सम्या एक आनी दोन न्ही कितले हांवें तुजो उपकार बावडले रे पावना सम्या कित्याक म्हज्या जिवितांत सम्या सगळें तुजे उर्बें तें सगळें लायन तुझ्या कृपेच्या बळान म्हजी जिवी चलय लायन सम्या हांव असगत मनीस म्हजे वरवीं कांयच करूंक जायनातल्या वेळार तूं म्हजे सांगाता रावलोय सम्या म्हज्या जिवितांत हांव असहाय जाल्ल्या वेळार म्हज्या रक्षणाक तूं रावलोय सम्या म्हजो देव म्हजे सवे रावन म्हजें जिवीत चलयलें ह्या खातीर जेजू हांव तुका अर्गां दिता हो म्हजो विस्वास आसता म्हणसर जेजू हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका आराधना करता हांव तुका वंदिता ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನಿನ್ನ ಬಲವು ನೀ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Bersama Benino इकडे बोर बाबा Benino आमच्या जीविताच्या दिष्ट गण्या आम्ही निरंतर देवाकर गांधीचे देव कितल्या वरत्या रितीने आमकां राखता सांबाळटा संवसारांत ती एक एक घडीता आयकत आसतना भाव भयणीनो देव आमच्या जिवितांत आमकां कितलो सांबाळटा परसू आमी पेपरार वा टीव्हीन पळयलें घडीत उडास सोंपरो कुंदापूर टावन उडपी येवच्या तरणे एका कार तरणाटे आसले उडपी उद्यावर फिरगजेचो ICYM अध्यक्ष वाटेर येता आसतना एक कठीण अवघड घडलें एक तरणाटो इतलें भविश्य आशिल्लो चिंतिनांतल्या घडये तें अवघड घडलें आनी देवान ताका आपयलो पण ह्या आज आमकां कोणी एका आमी तरणाटो वा आमी प्रायवेट सांगूंक जायना एक एक फावटी एक एक घडची घडिता अशीं आसात आत्तां आशिल्लो मनीस आत्तां ना काल हांव सकाळीं ब्रेकफास्ट दनपार अशें हांव चिंता पळय त्या वेळार हांव म्हज्या वॉट्सॅप व्हिडिओ ऑन करता आसतना वॉट्सॅपार एका मॅसेज येयल्या म्हाका हांव सुरवेला फिरगजंत उजरे फिरगजंत विगार जावन आशिल्लो त्या वेळार थंयसर एक आमकां इस्कॉलाची बस आसली आनी आमचे स्कूल बस आसलें एका तांचे पैकी एक बसार एक मुस्लीम व्यक्ती आशिल्लो बरो मनीस तो बारीक सापुरबायचो सत्वीक मनीस तो आनी म्हज्या सगळ्या 7 वर्साच्या अवधीन तो ड्रायव्हर जावन काम करतालो आनी हांव गेल्या उपरांत तो थंयसर काम करनाशिल्लो फाटल्या हप्त्यांत हांव त्या उजरे गांवाक पावुल्लो आमची थोडी दैवीक अमरात यात्रीक भयणाची बॅनरां घालूंक आमी गेल्ले हांव आनी ह्या वेळार तो म्हाका मुखार मेळ्ळो धांवन आयलो हांव गेल्लो पळोवन हेंच्या वल्ल्यार गुरकले म्हणून थोडे तेंपा आदी हांगासर म्हाका पळोवंक येयल्लो तो वलो उलयलो म्हजे कडेन आनी हांव थंयसर वयतना कितें हाडयता म्हणटा हांव ताजे कडेन कितें करता नाट्य सांगलें मागता म्हण सांगलें ताका आनी कालच्या दिसा हांव सकाळीं पळयता तो हार्ट अटॅक जावन मरण पावलो शॉक म्हाका इतलो बरो आशिल्लो परस उलोवन आयला बरो आशिल्लो नॉर्मल आशिल्लो भाव भयणीनो पळया असली घडीत आमच्या जिवितांत घडटात आज म्हजे लागीं एकलो तरणाटो येता आयले वारेस थोड्या तेंपात एक आदार जाल्लो म्हजे लागीं सांगता फादर म्हजी भलायकी बरी ना हांव दिल्लो हुशार ना म्हजे खातीर मागा म्हज्या पोटांत कालेंगी त्या पोटांत जठार भितर कितें सूज आयिल्लें बरी जालां की डॉक्टरान सांगलें म्हाका जेवंक जायना हांव ग्रायंडींग करना आतां जेवचें तरणाटो परस थोडे तेंपात एक आदार जाल्ले आनी तो भितर घटमूट आसता तो मस्त बारीक जाला पळोवन म्हाका बेजार जालें ताका म्हजी भलायकी बरी ना फादर म्हणलो आनी
असले पळया मनीस कसो आसलो कसो जाता इतलें पुरा घडीत आहे की एक चिंतना आज एक ऐकत आसतना आमी आमचें जिवीत पळोवंक गेल्यार आज आमी देवान आमकां हांगास पळया ह्या अर्दान किंवा फावो केला आमकां कश्ट खंडी जावन आयला तुमचे पैकी खंडी जावन थोड्यांक हांव जाणां कश्ट आयल्यात थोड्यांचे कितले रीण आनी कितें समस्ये बिजनसां अरे कितें बंद आमची प्रॉब्लेम्स आयल्यात तरी पूण उतरून वयता ओमकार आमी देव आमकां राखून उरता बुडोवंक सोडूना देवान आमकां देव आमकां परत्यान परत्यान सांबाळटा आमच्या पिड्यान आमकां सांबाळटा कश्टान नश्टान आमकां सांबाळटा आमकां धैर्य दिता सकाळच्या वरनेसर भिये नाका कश्टान ती भिये नाका मस्त विज्ञान वर आयल्यात जाल्यार आमचो देव सांबाळटा भाव भयणीनो देवाक सगळी सांगती साध्य म्हणून आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घां दिवया जावं पर आमकां मस्ताना की कश्ट आयले आमच्या समस्या आनी कितें पर्याय जावनात भिवचें नाका आमी मागचें कळनासतना मुखलें वर्स देवाक आनी एक बेसांव दिवं पुरो कितलें बेसांव दिवं पुरो देखून आज आमी इकडे बोर आमच्या जिविताचे दिश्ट घालया देवान केल्ल्या सर बरेपणाक आमी इकडे बोर देवाक अर्घां दिवया तुमची जाप अर्घांनी होगलाप तुका सुम्यान जेसो अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो 2020 आनी 3वें वर्स आमकां वर्तें देणें जावन तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो फाटल्या सगळ्या वर्सांत आमकां तुवें सर्व रितीनी राखून व्हेलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो सगळें वर्स येवकारिस्तां वरी तुवें आमचे मदें वस्ती केल्याय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो सगळें वर्स तुज्या पवित्र उतरांद्वारे आमचे लागीं तूं उलयलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो सगळ्या वर्सांत तुज्या पवित्र संस्काराद्वारे आमकां तुवें कुरपेन भरलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो तुज्या म्हणयाऱ्यांक आमकां दिवन तांचे मरेपात सगळ्या वर्सांत आमचें जिवीत तुवें पवित्र केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो आमकां सगळ्या भावार्थ्यांक सगळ्या वर्सांत एकवटान तुवें सांबाळलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो क्रिस्ती भावार्थांत तुवें ह्या वर्सा आमकां अदीक वाडोवंक फावो केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो ह्या वर्सांत आमकां सदांच रावंक एक वस्तेचें घर खावंक जेवंक न्हेसोवंक वस्तूर तुवें फावो केलें देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो आमकां तुज्या सारक्याची आनी सुरपायची करून तुवें आमकां रचलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो जानवायचें आनी बुद्धवंतकायेचें देणें आमकां दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो नमुन्यावर तालेंतांनी आमकां नेटोवन ही तालेंतां ह्या वर्सांत गळसूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो तुज्या कुरपे देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडच्या गरज आसली भलायकी ह्या वर्सांत तुवें आमकां दिली देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो आमचो दिसपट्टो ग्रास सोडूंक एक बरें काम आनी ह्या वृत्ती आमकां दिल्याय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो सगळें वर्स आमचे कुटुंबाचें जिवीत बऱ्या तरान आमी जियोन तें पवित्र करूंक आमकां फावो केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक ह्या सगळ्या वर्सांत बरें करून शिकोवंक आनी तांचे फुडार विसरून काडूंक तांकां तुवें फावो केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो बऱ्या जिणी संगत्याक आमकां तुवें दिवन तांचे संगत संदूस बरी जिणी तुवें दिली देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो ह्या वर्सांत आमी हाती घेतिल्ली सर्व योजना आमची कामां सफळकाय तुवें पंथाक पावयलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो ह्या वर्सांत आमी केल्ल्या हर एका पयना वेळार अवघडांतले आमकां तुवें राखलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो जायत्या विघ्ना अनवरांतले तुवें आमकां राखून व्हेलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेसो मारेकान आनी मारणांतीक पिड्यांतले
आमकां तुवें राखलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या आत्मीक तशें संवसारी वडील आमारी पात जिणयेंत आमकां तुवें सांबाळवलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. ह्यो क्रिस्त आमारी पात सगळें वरस तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. दैवीक शिकोवणे मारी पात आमच्या भावार्थाचें पोशण तुवें केलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. पातकाच्या ताळण्यांतले आनी खोट्या ओडण्यांतले आमकां तुवें राखून व्हेलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. सगळ्या वर्सांत एका वयर एक कश्ट आमचेर येताना तांतले आमकां तुवें निवारलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. आर्थीक संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तुवें आमकां बाचवेची वाट दाखयली देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणीच्या भावा भयणीक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तुवें राखून व्हेलाय देखून Argani hoglap tuka sumya Jesu. सकाळ आमी एकडी बरू आमी उबी रावया आज संतोशान आनी देवाक अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ಕೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ
हालेलुया 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 इकडी बोर आमी उबे रावले कडेन देवा शिवतार आमची आयकूंक आमची काळजां तयार करया. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. उपरांत दडले ते 22-70 संतोशान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या तुझे नाव काढल्यार देव सार सयत आमकां काल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांग लागलो, अंतरळ तावन जगलाने पडले परी सैतान पडून आपटलो आमी पळयलें. पूण या सरप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळच पांयां तळा मुस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी तुमकां कितेंच तें बाधक करचें ना. तरी पूण देव सार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून तुमी संतोश पावा. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. एकडी बोर बसया. भावां भयणीनो, असाध्य संगती साध्य जाल्ल्या वेळार आमकां व्हरतो संतोश भोगता. जायत्यो संगती मनशान करयेत पूण थोड्यो संगती मनशान कितेंच करूंक जायना. एक धाकटेर जावं पुरो एक ऑपरेशन थिएटरांत ऑपरेशन करता पूण ताणें ऑपरेशन करचो पिडेस्त तो जीव जावन उरतलो पाटी येतलो म्हणली गॅरंटी त्या धाकटेराकी आसना. तो ताचें प्रयत्न करता पूण ताका गॅरंटी दिवंक जायना. देखून आमी पळयता आस्पत्रेक त्या आस्पत्रेंत ऑपरेशन थिएटराक व्हरच्या आदीं कोण ताची वारसदारां आसात तांची दस्खत काडून घेता. कित्याक म्हणल्यार भितर व्हरतना कितेंय जाल्यार आमी जबाबदार न्हय. देखून तुमची संमती आसल्यार मात्र आमी ऑपरेशन थिएटराक व्हरता, नातर तें उरिनात. आमी दस्खत दिवचें पडटा. भाव भयणीनो पळया, ताकाच गॅरंटी ना. ताणें कितें करचें तें ऑपरेशन सक्सेस जाता की पिडेस्त बरो जावन फाटी येता गे म्हणलें ताकाच धैर्य ना. भावा भयणीनो, जो मनीस देवाचें काम करता, जो मनीस ताचे सवेन देव आसा, त्या मनशाक आपूण कितें करता तें जातलें म्हणली गॅरंटी आसा. आयचे शुभ वर्तेंत आमी पळयता जेजून ताच्या 12 जाणांक आनी तशेंच 22-70 जाणांक मिसांवाक धाडले आनी ते मिसांव घेता आसतना तांकां पदवी दिली. देवसारांक दमडवची, पिडा गुण करची आनी असली पदवी दिली. आनी ते पाटी येवन सांगतात, सोम्या आमी तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जाता. तांणी म्हणून आमी परमायल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात म्हणून तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात.
आनी पळया तांचो भावार्थ तांचे धैर जेजूच्या नांवान. आनी त्या देखून भावा भयणीनो आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी एक दीस घालूंक जाय. मनीस आमी कितें आमच्या जिवितांत एक शिकत जाय जाल्लें लिसांव जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमी सोम्याच्या बळान हरसंगती करूंक शिकचे. जिवितांत आमी मस्त निर्धार करता आनी आमकां थोड्यांक 9व्या वर्स आयलें म्हणटा आसतना आमकां एक संवय आसा. मुखल्या वर्सा हांव हें करतलो आनी हांव तें करतलो. आमचे थोडे निर्धार, आमची थोडी योजना मुखल्या वर्सा अशें जायते तशें जायते म्हण आमी निर्धार घेता, आमी चिंतता. पूण भावा भयणीनो, देवाचें उतर आज कितें सांगता? मनशा खंयचेच निर्धार घेवंक तूं फावो न्हय. कित्याक? पयल्या सुवातेर तुवें समजतय वेळ काळ तुज्या हातांत तो ना. वेळा काळाचो धनी जावन आसा सर्वेस्पोर देव, मनीस न्हय. मनीस आमी रचना मात्र. देखून मुस्तना आमी उलयतना आमी आयकल्लें आसा आनी आमी उलयल्लें आसा. देवान फावो केल्यार मुखल्या वर्सा, देवान फावो केल्यार मुखल्या वर्सा. कित्याक? मुखलें वर्स आमच्या हातांत तें ना, देवान आमकां फावो केल्यार मात्र. देखून पयलें आमी एकल्यांनी समजचें जाल्लें सत जावन आसा. वेळ काळ देवान आमकां दिवचो आनी तें देवाचें देणें. आनी देवान आमकां कंडिशनी फाटलें 2000 हें आतां येदोळ आमी जिवन आयिल्लें 2023वें वर्स आमकां दिल्लें. आनी देवान आमकां खरेंच दिलां मात्र न्ही, ह्या वर्सांत ताणें आमकां जायतीं आशिर्वादां दिलां. देखून आज आमी पयल्या सुवातेर देवाक अर्घां दिवंक जाय. जर आज डिसेंबर 29 आमी पावल्या आनी 2 दीस आसात. बाबा भयणीनो, इतले दीस आमी चलोवन आयल्या जाल्यार आमचेच तकी न्ही, देवान आमकां फावो केल्लें. कित्याक? हांवें जोडून तुमकां 2 घडीत उडास केली. खंयच्याच मनशान आपल्या हातांत जिवीत आसा म्हूण चिंतचें फट. जिवीत देवाच्या हातांत आसा. देखून 2023वें वर्स आमी आरंभ करतना जानेराची 1 तारीख जावन आज डिसेंबर 2009 आमी पावल्या जाल्यार हें देवान आमकां फावो केल्लें. देवान आमकां मुखार व्हेलां, ताणें आमकां सांबाळलां, ताणें आमकां आशिर्वादां दिल्यात, देवान आमचेर बेसांवां घाल्या. देखून पयल्या सुवातेर देवाक आमी अर्घां दिवया. सोम्याचे शिस सांतणें सांगले परी, सोम्या तुज्या नांवान आमी फाटलें वर्स जियेल्या. तुज्या नांवान आमी केल्लीं सगळीं कामां पंथाक पावल्यात. तुज्या नांवान सोम्या आमी चिंतल्यो संगती सगळ्यो पंथाक पावल्या. तुज्या नांवान सोम्या आमचे कुटुंबांत जिवीत आशिर्वादांनी भरलां. तुज्या नांवान सोम्या आमच्या भुरग्यां बाळां बरें काम, बरें शिकप मेळ्ळां. तुज्या नांवान सोम्या म्हजी भलायकी कांय बरी नासली, मस्त बरो जाला. तुज्या नांवान सोम्या हांवें केल्लें बिजनेस बरें जालां, सक्सेस जालां. तुज्या नांवान सोम्या वायट आनी कट्ट्यो संगती आमच्या कुटुंबांत येयल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां बंद जाल्यात. तुज्या नांवान सोम्या आज हांव म्हजें जिवीत जिवन हांव मुखल्या वर्साक घेवंक तयार जालां. भाव भयणीनो, आज आमी हें सांगूंक जाय. देखून आज देवाक आमी अर्घां दिवया ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक. आनी दुसरो वांटो आमी जावन आसा पळयता हांव. जेजू तांकां सांगता, तुमी संतोश पावा. कित्याक? तुमी देवसार तुमकां काल जातात म्हूण न्हय, बागार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात, देखून संतोश पावा. बाबा भयणीनो, आज वर्स साकेर जातना हें आमी उडास दवरिचें. आज आमी संतोश पावचे न्हय, आमी कालिंगी केलां, हांवें घर बांदलां, हांवें म्हणजे पयशे घाल, म्हजे बँक अकावंट इन्क्रीज केल्यात, हांवें एक जागो काण गेलो, हांवें म्हज्या पुताक भायल्या गांव धाडलो, हांवें तें केलें. ना, तें न्ही. बागार तुवें संतोश पावो जाय, तुजें नांव सर्गी बरोवन आसा गे म्हणून. जर
सगळें वर्स तुवें बरें केलां तुवें केल्ल्यान कांय इल्लें तुका बरेंपण जालां तुज्या पेल्याक बरेंपण जालां देवाक तुजी जिवीत मेस्वालां तुजें नांव सर्गीन तें बरोवन आसा तें देखून तूं संतोश पाव कित्याक बाबा भयणी जर तर तुवें केल्ल्या संगती तें संतोश पावताय तें उरना तें तुज्या हातांत ना परत्यान उडास्त वर आज तुजे लागीं असले पयशे फाल्यां तुज्या हातांत आसचे नात आज तुवें केल्लो जागो फाल्यां तुज्या हातांत आसचो ना उडास्त वर कांय उरना संवसारांत देखून गरजेचें कितें सर्गीन तुजें नांव बरोवन आसचें देखून आज बाबा भयणीनो मुखल्या वर्साक आमी पांय दवरूंक वेता आसतना आमी उडास्त व्हरया मुखलो वेळ आमकां समयान दिवचें देणें आमी उपकारी मनान काण घेया आनी तातूंत मुखल्या वर्सांत आमी सर्गी आमची नांवां बरोवचे बरी आमी पळोवया तें आमचें गरजेचें आमचें दायज सर्गी पुंजाया आनी देवाची कृपा मागया एक घडीभर भावा भयणीनो फाटलें वर्स देवान आमकां दिल्लें ह्या जिवितांत हांवें कितें केलां हांव सुखसती सफळ जालां गे म्हजें जिवीत हांव बरें करून जियेलां गे हांवें केल्ल्या बरेपणान म्हजें कुटाम बरें जालां गे देवाक म्हजें जिवन मेस्वलां गे एक वर्स देवान म्हाका दिल्लें ह्या सगळ्या वर्सांत हांव सुकोन पडलां जर तर देवाक हांवें दुखयलां जर तर हांवें सुखी आदारल्यात जर तर म्हज्या भावार्थांत हांव दंडळ्ळां हांव आनीक चड पिडेस्त जालां म्हज्या भावार्थांत दसकस जालां देवा कडेन आमी बक्षाने मागया तुमची जाप सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी तुज्या मोगाक आमी विरोध केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी तुजे उपादेश म्हणूल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी वायट जिणेन तुका अपमान केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी तुका अविश्वास जाल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी तुजे उतार जियेनातल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी मागण्याची निर्लक्ष्य केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी आमकां अशी जबाबदारी मिसांव जोगत्या रितीन आमी करिनातल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी पवित्र आत्म्याक दुखयल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या हेरांक दुर्सल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या जिणेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र करिनातल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी शेजाऱ्यांक दुखयल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां हेरां विशीं वायट उलोवन परगटून ताचें नांव पाड केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां एकामेका बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी राग दुस्मान काय दवरून जियेल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां मोसोर केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या गर्वान आनी हंकारान जियेल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी स्वार्थान भरून कुटुंबांत तें समाजान तें समाधान पाड जावं कारण जाल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी सोशणिकाय दाखयनातल्याक सुकोन पडल्या सुम्या कठोर आनी धरून जाल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या अविश्वासी जाल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या अन्याय अनितीन जियेल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी शोषण केल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या फोटी मारिल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां ते उदारपणान दिल्ले वांटून काडग्यानातल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां सतली पयल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या आमकां वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्याक सुकोन पडल्या सुम्या वडिलांक काळ जायनातल्याक सुकोन पडल्या सुम्या हेरांनी पदकां पडून कारण दिल्ले खातीर सुकोन पडल्या सुम्या आमकां बक्षी आमी पत्की सोम्या तुजी काकूत मागता आमी पत्की सोम्या तुजी काकूत मागता देवा कडेन आमी बोगसाने मागलें आनी ह्या घडये मुखलें वरस आमी जियोंक आसा बरो निर्धार करया आमचें जिवीत देवाक समर्पया आमचें म्हणलें कितें मोतीदास आमच्यो आशा आसात आमची योजना आसात मुखल्या वर्सा कितें हांव चिंता आमी हंकारा गर्वा पडचे नाका देवाक समर्पया
जर हांवें सफळ जायचे, जर मुखल्या वर्सांत म्हजी कामां पोताक पावोवचे, जर मुखल्या वर्सांत म्हज्या कुटुंबाचेर देवान बेसांव घालीचे, जर हांवें चिंतलें काम तें पोताक पावोवचे, जर म्हजी जिणी पवित्र जायचे, जर आमच्या कुटुंबांत संतोश जायचे, जर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद पडचे, आमी देवा कडेन मागचे, देवाक समर्पिचे, कित्याक आमचें बोळ थंयसर ना, देवाचें बोळ. सोम्या तुज्या नांवान आमी देवसराक धांवडयले आनी ते कल जातात. सोम्याच्या नांवान आमी सगळ्यो संगती मुखल्या वर्सांत करूंक निर्धार घेवया. सोम्याच्या नांवान आमी सर संगती आमी जिवंक देवाची कृपा मागया. तुमची जाप आमी तुका समर्पितांव. आमी तुका समर्पितांव. आमचें जिवीत आमी तुका समर्पितांव. आमचें कुटुंब आमी तुका समर्पितांव. आमच्या आवय बापायक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या इश्टांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या कुटुंबादारांनी सैऱ्यांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या पाप सैवाक, आमी तुका समर्पितांव. सर्व बिस्पनी याजकांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या धार्मिकांक, आमी तुका समर्पितांव. आमचे पवित्र सभेक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या फिरगज याजकांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या फिरगजींच्या मुखेल्यांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या शिक्षकांक, आमी तुका समर्पितांव. सर्व दाक्तरांक आनी नर्सांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या मनगड आनी उतर प्रायस्तांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या पिडेस्तांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या युवजनांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या संघ संस्थांक, आमी तुका समर्पितांव. आश्रयानी असच्या सर्वांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या शिक्षण संस्थांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या सर्व भावबुराड्यांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या रैतांक, आमी तुका समर्पितांव. व्यापार वैवाट करतल्या सर्वांक, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या सर्व चालकांक, आमी तुका समर्पितांव. आमची सर्वाना आनी कामां, आमी तुका समर्पितांव. आमची कृषी आनी आमचो वावर, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या सर मन जातींक, आमी तुका समर्पितांव. आमचें घर आनी आस्त बुदीक, आमी तुका समर्पितांव. आमचे शेजार, आमी तुका समर्पितांव. आमचो वाडो, आमी तुका समर्पितांव. आमची फिरगज, आमी तुका समर्पितांव. आमी रावचें तें वस्तेचें घर, आमी तुका समर्पितांव. आमच्या दानीक आनी हितचिंतकांक, आमी तुका समर्पितांव. आमकां बरें करतल्यांक आनी वायट करतल्यांक, आमी तुका समर्पितांव. आमकां आमचें सर्वस्व आमी तुका समर्पितांव. सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता, सगळं म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता. मागया भाव भयणीनो, आज पशेत रितीन थोड्या गरजां खातीर भाग्यवंत कुटुंबाचें बेस्त आमी आयतारा करता. जेजू मोरी झुजे हांचे कुटाम आमी देख काण घेवन तांकां आमी मान करता. सर कुटुंबां खातीर मागया. आज आमच्या कुटुंबांनी मस्त कडेन समाधान ना. खादारी जोडी विंगड जाल्यांत ल्हान चिरलर कारणा खातीर एकामेकांतून पयस वसात. एकामेका सोड दोड करून बोगसूंक आयकनात. जायत्या कुटुंबांनी ताची आवय बापूय तांकां भोंवती समजून दिनात. भुरग्यांक बापूयची गरज आसा, आवयची गरज आसा म्हणलें जायते बटी समजनात. आपणे आलतारी मुखार केल्या ती भास
पाळूंक आसा संगतपणान जिवंक आसा कश्ट दूख कितेंय जाल्यार संगता वचत जें म्हणलें चिंताप घेवन जिवच्या बदलाक एकामेकांतून पयस रावतात एकामेका थोडी पयस करतात असल्या कुटुंबा खातीर मागया कितलेशा कुटुंबांनी मालगड्यांक परते जागोना कितलेशा कुटुंबांनी मालगडी कश्टोन आसात उतर प्रयासांक थंय जागोच ना तांकां दांबो घुस्को दांबो काडूंक ना थंयतल्या कश्टांनी ती जियेतात तांणी केल्लें बरेंपण सगळीं तांचे भुरगीं विसरतात आवय बापायन केल्ल्या आस्तीचेर जाग्याचेर घरांत आसा म्हणलें ती विसरतात आनी आवय बापाय कोनशान घालतात तांचे उतरप्रायाचेर मानसीक रितीन उतरप्रायाची कश्ट जातात तांचे पासत मागया कितलेशा घरांनी आज पिडे आसात तांकां बरी भलायकी मागया दिसभर ते पिडे वरवीं घरांत मस्तो कश्ट आसा संकश्ट येतात तांचे खातीर मागया भुरग्यां खातीर मागया कुटुंबांतल्या आज कुटुंबांतलीं भुरगीं आज तांकां जबाबदारी उणी जाल्या कश्टांचें जीवन गुत्तू ना सुलाभाचें जिवीत आज आमच्या घरांनी पळया मागणें म्हणलें ना भुरगीं उठ्ठाना सकाळीं आदी 5:30-6 वरां भितर उठतलीं भुरगीं 7-8 जाल्यार 9 जाल्यार उठनात एका रितीन असलें वातावरण आसा जबाबदारी ना कुटुंबा खातीर जियेचें कुटुंबा खातीर कांय करीचें म्हणलें भोगा पसून ना कुटुंबां अस्कस जाल्यात मिसाक वचनात कितल्या घरांनी आवय बापूय मिसा वचपुता म्हणनात आलाक्षा करतात भुरग्यांक सुण्ण सोडलां तेच आमोरी वडिलांच करिनात कुटाम अस्कस जाला मागणें नासतना कुटुंबांत बोड सुद्दां जालां मोबायलाच्या फाटल्यान वेतात भुरग्यां कडेन मोबायल व्हडां कडेन मोबायल असल्या वरवीं कुटाम तें अस्कस जालां कुटुंबांत बोड सुना देव नातल्यार खंयचे कुटाम घट जाता देव नातल्यार खंयच्या कुटुंबांत थंयसर सगत आसा मागीर हांवें हर एका कुटुंबा खातीर जेजू मरी जोते तसलें भाग्यवंत कुटुंबा सारकें आमचें कुटुंबां खर सोम्या आज आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल काजार जाल्ल्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर बेसांव घाल तांची दिल्ली बासोनी पाळूंक ताका बोळ दी कितलेय कश्ट आसूं दी कितलेय मुणेपण आसूं दी सांगतपणान वट्टूक जियोंक तांकां तूं सांगता हाड तांचे ती मन परिवर्तन हाड घरांनी संगतपणान जियोन दिती आवय बापायक मर्याद मात गौरव दिवन दित आमची भुरगीं सोम्या असलो स्पिरीट आमच्या कुटुंबांनी घाल आमच्या कुटुंबांनी मागणें आसूं दी सोम्या संवसाराच्या फाटल्यान तुमची कुटुंबां तांचे मती घुस वाडटून दी केवळ घडयेच्या सुखा खातीर संवसाराच्या कुटुंबाचो संतोष सोडीत तुमी होगडायना तांकां मतीक समजून दी आमची कुटुंबां तुका समर्पिता भाग्यवंत कुटुंबां बेसांव आमचेर घाल सलोच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां भागी तुझी सार वायटांतले राखम सदांकाळ मागीर आमी बाबा भयणीनो प्रत्येक रितीन सगळ्यां खातीर नवे निर्धार घेवच्या खातीर अस्कत्या खातीर मागया आमाल पिवण्या बली जाल्ले ड्रग्सांक बली जाल्ले कुटुंबा जिवितांत अस्कस जाल्ले कुटुंबा जिविताचे कायदे पाळच्यान अस्कस जाल्ले धार्मीक कायदे पाळच्यान अस्कस जाल्ले कोण वाटे सुकोवन पडटात ते नव्या वर्सांत नवो निर्धार तांणी काण घेवंक आपणें कितें केलां ताका पश्चाताप पावोवंक मुखल्या वर्सांत हांव बरें करतलों बरें करतली म्हज्या न्हय बगार सोम्याच्या बळान हांव नवो निर्धार घेतलो हांव पाळटलो आनी पाळटली हांव येवच्या वर्सां म्हज्या कुटुंबांत बदलावन हाडटलो वा बदलावन हाडटली असो एक निर्धार करूंक अस्कत्या खातीर मागया सुकोवन पडल्या खातीर मागया
भावार्थ दंडळत्याला खातीर मागया कुटुंबाच्या कायद्यानी दंडळत्याला पासत मागया अस्कत कुडीच्या अस्कत काय सांपडलेल्या पासत मागया अन्या नैतिक संगतीने अस्कत काय सांपडलेल्या पण मागया धार्मिक आणि ह्या सका खातीर अस्कत काय पडल्या खातीर मागया नव्या वर्सांत नवे निर्धार तांणी करूंक दृढतायेन तांणी सोलोवंक सोम्या कडेन मागया सोम्या तांकां बोळ दी तुज्या कृपेन तांणी सोलोवंक नव्या वर्सांत नवे निर्धार करून तांणी सोम्या तुज्या वाटेन ताका सोलोवंक तांकां बोळ दी सोम्या आमी सक्कड मागया वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हरये ती सरये घडी तूं तांचे संगी राव वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या मुखल्या वर्साक येता आसतना दैत्य थोड्यो गरजो आसात ते सामा आसात दैत्य रितीने परण्या ह्या वर्सा कश्टोन आसा तुमची भाऊ भयणी मस्त रितीने कश्टोन पुरो धरली आज जेजू कडेन मागतात सोम्या आमकां सुटका दी इंतेसांव आमी सोम्या मुखार दवरया ताच्या संगता तुमची इंतेसांवां मेळया तुमच्या इंतेसांवा खातीर मागा जावं पुरो फाटल्या वर्सांत मस्त मागलां निराश नाका आमचें मागणें निरंतर वचचें सोम्याच्या नांवान मागा तुमी मागतना कसं म्हणा सोम्या तुज्या नांवान सोम्याच्या बळान खंयच्योय संगती साथ जातात जर संवसाराक त्या शिसांक दवडोंक जालें तर बाबा भयणीनो आमकांय खंयच्योच संगती साथ देखून तुमच्या मागण्या सोम्याचें बळ आसूं दी सोम्याच्या सत्तेच्या नांवान तुमी मागा समर्पण दिया सक्कड देव पंथाक पळयतलो म्हणजे त्या सावा सगळीं सोम्याच्या पांयां तळी दवरया ताच्या बळान ते सोलून दी एक मध्यम प्रायस भावाक एवढं सांगलें हांवें पोटांत कितें ताच्या जाला जिरवण ना जीव बागोवन येता आनी तो बरो जावचे बसत मागता एक दुबायत वस्ती करच्या कुटुंबाक तांची भुरगीं संती निरंतर सीक पडटात गांवाक येतना सोमा आसतात पूण थंयसर सीक पडटात देवान तांकां ह्या पिड्यांतल्या निवारक मागतात एक भयण पायल्स ऑपरेशन जाल्लें पूण ते पयल्यार तो एक्सेसीव ब्लिडींग जावन मस्त अस्कल जाल्या रगात दिवंक पडटा अस्पत्रेंत एडमीट आसा बरी जावंक मागता एक कुटाम ऑस्ट्रेलिया सेटल जावन चिंतात कांय अडकळ नासतना बऱ्या तरान तुज्यो फॉर्मेलिटीज जावंक मागतात एक भयण ताप आयिल्ले वरवीं कठीण अस्कल जाल्या काम करूंक येदी कामाक वचूंक की कांय उल्हास ना बोळ ना बेगीच बरी जावन काम करूंक जावचे बसत मागता एक भयण तांच्या कुटुंबांत त्या समस्यांनी मस्त टेन्शनार आसा सगळे बऱ्या तरेन परिहार जावन समाधान मेळोवंक मागता एक भयण तिका कठीण राग येता कंट्रोल करूंक जायना उलोवन येता तो पयस करून समाधानान जिवंक सोंसणीकाय खातीर मागता आयरीन म्हणली भयण हरदान शेळ बरोवन कठीण सफोकेशन जालां उलोवंक कस जातात बेगीनच बरी जावंक ती मागता एका भयणीचो हात तो बावण्याचे हाड थंयसर जोरोन कठीण दूख उठता मस्त ट्रिटमेंट खान गेले आनी कितें तें बरेंपण जाना देखून बरें जावचें बसत मागता गोंयांत तो कुटाम तांच्या कुटुंबाच्या वडिलान बऱ्या वाटे परतोवंक वायट संवय सोडून बिजनेस असलें बऱ्या तरेन चलोवन व्हरोंक बऱ्या तरेन कुटाम बांदवचें बसत मागता ताची ती बदलावण ती मागतात एक भयणी काम करचे कडेन रस जाना ओवर टायम काम रेस्ट ना कुटुंबा खातीर वेळ ना दनयान मन बदलून बऱ्या तरेन ती जुस्तीकायेची रजा दिवं अशें समजोवच्या खातीर मागता एक कुटुंबाक तांकां आशिल्लें घर कान घेवंक ते जावच्या खातीर मागतात एका भावाचो जागो बऱ्या मोलान विकून वचूंक मागता एक भावाचें एक डॉक्युमेंट भायर पडलां तें बेगीनच फाटीं मेळोवंक मागता बऱ्या तरान ते फाटीं मेळशें करूंक एक कुटाम ताच्या भुरग्यांक UK वचोवंक एज्युकेशन लोन बऱ्या तरेन पास जावचें बसत मागून आसा
एका ऑफिसांत एक बरें काम करचें स्टाफ मेळोंक मागतात. एका तेरेज म्हणली बहीण निमोनिया जावन आस्पत्रेंत आसा, ती बरी जावंक मागतात. हेलन क्रास्ता म्हणली बहीण कठीण अस्वस्थ आसा, ती बरी जावचे बसत मागता. एका भावाचे पांयाची दुखूण जावंक आनी ताका चलोवंक जावं आनी ताचें दिसपटें काम करूं जावचे बसत कुटुंबाची मागतात. एक कुटान ताचो जागो विकोन वचून आनी बरी पार्टी येवंक मागोन आसात. एक भयणीक तिचो घरकार सोडून पयस केल्लो, आतां परत फाटी येवन निरंतर कश्ट दिता, तिका जिवेशी मारता म्हूण बेश्टायता, थ्रेट दिता, काम करचे कडेन येवन दसता. कठीण ती टेन्शनार आसा, आकांतांत आसा, ताच्या मोती घुसवाड मेळोवंक आनी तिका राखोवंक मागता. एक भाव आमालाक एडिक्ट जाला, ताणें तें भायर येवचे पासून तो मागोन आसा, नुस्तें प्रयत्न करता तें जायना, तें सोडूंक देवान बोट दिवचे पासून मागता. बेळगांव अंजफ डिसोजा म्हणजे सियाटीक पिड्यान कठीण कश्ट जाता, ती बरी जावचे पासून कुटुंबाची मागतात. आमचे तशेंच आमचे गरजो आमी सम्या मुखार दवरया. आमच्या फिरगतीचे हॉल अशे डॉक्युमेंट्स मुडात अशे तावन बऱ्या तरेन जावं बेगीस जावचे पासून मागया. आजकालच्या दिसांनी विचारणां लॉन्स इत्यादी असल्या पासून मस्त्यान बऱ्या तरेन जावं बेगीस जावचे पासून मागया. दैवीक आमकां संस्था पासून आमची यात्रेक पळयना सगळें बऱ्या तरेन यशस्वी जावचे पासून मागूंक विनंती करता. दिवान व टी पासून मागया. आराधन प्रसार करच्या तांकां ताच्या मालका कुटुंबाक आनी सगळ्या तांच्या शिबंदेक खातीर मागया. दानी पासून मागया. ह्या आराधन स्पॉन्सर केल्ल्या दानीच्या कुटुंबांक देव आशिर्वाद दिवन दी. फुलां स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर देव आशिर्वाद घालून दी. आनी डेकोरेशन ऑल्टर डेकोरेशन केल्ल्यांचेर माझं हांगासर संगीत दिल्या भाव भयणींचेर, व्हिडिओग्राफी केल्ल्या भाव भयणींचेर, हांगासर कुमो केल्ल्यांचेर सगळ्यांचेर सोम्या आशिर्वाद घालून मागया. एक भयण आपल्या पांयाच्या गांठीची दूख गुण जावच्या पासून विशेष रितीन मागता, तेजे पासून आमी विशेष रितीन मागया. सोम्या कडेन आमची सर्त सावन दवरया, निमयेर पडया, मागया आमी सोम्या कडेन भावार्थान मागया. आज ह्या घडये सोम्या आमकां आपडटलो, सोम्याची सगळ्यात आमचेर दिवतली, ताजेर विश्वास दवर आमी मागया. सोम्याच्या नांवान, सोम्या तुज्या बळान सक्कड संगती साध, सोम्या तुज्या बळान सक्कड संगती साध, सोम्या तुज्या बळान सक्कड संगती साध. सोम्या तुवें कुशा वेल्यान तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सोम्या तुवें म्हाका दिश्ट दिव्येत, सोम्या तुवें कुशा वेल्यान तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सोम्या जेजो ह्या घडये तुजे सगळ्यात वाळय. आज आमी तुजे घम्या विनंती करना साव आमी जाणाव तुजेर विश्वास आमी दवरला. 70 जाणांक तुवें धाडिल्लें सोम्या अजापांची अद्भुतांची सगत तुवें दिली. देवसारांक तांच्या मार्फत धरणे शेवटायले. ह्या घडये सोम्या आमकां तुज्या त्या सत्तेन भर, तुज्या पवित्रत्म्यान भर, तुज्या त्या भरान सोम्या आज आमी हर एक रितीन ह्या जिवितांत सुटका जोडोंक सोम्या तुज्या कृपेन भरूंक आमकां आदार दी. आमच्या हातोबार देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या देवाची स्तुती करया. आमी कितल्या देवाची स्तुती करता तितले फळ आनी देवाची कृपा आमचे दी वळटा. सोम्याच्या आमलेक रक्ताचो अभिषेक आमचेर आनी आमी कोणाचेर सगळ्यांचेर जाता. मंगळाचे जो या घडये तुजो पवित्र अभिषेक सोम्या तुज्या आमलेक रक्तान सगळ्यांक अभिषेक करचेजो. या घडये तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत पडे. सोम्या तुझ्या नावार आमी मागता, तुझ्याकडे आमी मागता जेजो तुझ्या पवित्र नावाच्या बळान या घडये सर पिडाश्रा हो नदीत या घडये सर वायट कोट शक्ती सोम्या नाश जावन दी. सोम्या हर एक वायट सवय लग्न जावन दी. हर एक आमचे मागले उपकार जेजो दी. तुझे दिसात आमी सोम्या जेजो आमी तुजेर पातये जावं. लॉर्ड जीसस यू आर द मास्टर, you are the king, Lord. You can work wonders, Lord. We believe and trust you, Jesus. You are the wonder, Jesus. You are the greatest wonder, Lord. We believe and trust you, Jesus. Jesus, heal and touch us, Jesus. Let your power come and heal you, Jesus. Jesus, deliver us in your name. Sacramenta
सासनाक नामान करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा पोतला नव्यो रीती आदार्या सोलून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या जशे पापा तशेंच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात अर्चिता तुका दोगांच्या स्थिरीता समासमी नावर्तना आमेन. प्रार्थूया. ये देवावीची सक्रामेदा काल तुझ्या कष्टाचं उडास तुमका सोडला तुझ्या सडवण सफळ सदांतचे ते मी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ताना कमी मान करू आमका दयन पाव कर जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना आमेन. म्हाका कितें जाय तेतून सुजाणाय पावो तें दिताय नाही जाल्लें दिनाय गरजेच्या वक्ता बडयल्ल्या परा उगडली तुवें धांपलेलीं दारां अर्गा 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 तुका करगा निवराय तेल्या पोरजे खापल्या गरजेच्या वेळा मागलेले पावय तेल्या अर्गा तुका सर्वेस्पुरा अर्गा